See, पयल्या सुवातेर इट्स व्हेरी सॅड that the top bureaucrat in the state is involved in such irregularity. जे शेत आशिल्लें तें सेटलमेंटार गेलां, जे घर नाशिल्लें थंय इलिगली घर बांदलां, कांय परमिशन ना, कांय ना. आनी सेकंडली आमकां खबर आहा हे लास्ट 2-3 वर्सांनी 39A म्हूण कितें हाडलें, तातूंत इलिगली कन्वर्शन केलें. आनी तें जेन्ना कोर्टान गेले ताणें 17-2 हाडलें TCP मिनिस्टरान ह्या सरकारान. आनी अंडर 17-2 करेक्शन म्हूण तांणी केलां. एक रोड कितें दाखयता करेक्शन आनी कितें टोटली इलिगल फ्रॉड. एंड वेन द टॉप ब्युरोक्रेट ऑफ द स्टेट डज दॅट मीन्स एज आय हॅव सेड गोवा इज मुवींग टुवर्ड्स डूम. आनी ते चीफ सेक्रेटरी करपाक ताका आतां एक बोल्ड जाला की ताका खबर आसा मंत्री आसा तितलेय चोरी करता म्हणून. आपणाकूय करपाक कितें जालां. आयज आमचो काँग्रेस पार्टीचो प्रोटेस्ट जाला. दे कूड हॅव मेट द चीफ मिनिस्टर बट ताणें डिसायड केलें आमच्या पार्टीन चीफ मिनिस्टराक मेळून कांयच फायदो ना. ही इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन सो मेनी रॉंग थिंग्स. सो आ पार्टी वील बी मिटींग द गव्हर्नर. सेकंडली माय अपील इज अँड डिमांड इज, आनी हें जाय जाल्यार आमी दिल्ली काडटले, द चीफ सेक्रेटरी शूड बी इमिजिएटली केप्ट अंडर सस्पेन्शन्स, नॉट अलाउड टू लीव गोवा बिकॉज ही इज ट्रायंग टू गो ऑन ट्रान्सफर टू दिल्ली. ताका हांगच्यान वचोंक दिवंक उपकारना. ही शूड बी स्टॉप सस्पेंडेड अँड केप्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन. दॅट इज द डिमांड. सो दॅट इट इज अ सिग्नल टू ऑल द ब्युरोक्रेट्स, ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स दॅट यू ऑल्सो वील बी डेल्ट इन द सेम वे. जे आमी सांकवाळ पळयलां, जे आमी शिंकेरी पळयलां, आख्खें गोंयभर लूट चालू आसा. सो द ब्युरोक्रेट्स, द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स शूड ऑल्सो फेस एक्शन. Yes.